I repeat that the ministers in the cabinet, particularly I'm naming Maureen Goodenough, Michael Lobo, who are talking big things, they should explain what would be the fate. This bill will not hold the test of law is another part. But presuming the bill remains as it is, what would be the fate of the Goans who have managed to get passports, Portuguese passports, for the sake of a decent livelihood? So, गोयचो मुख्यमंत्री थंय मुनकाराक एप्लिकेशन करता आनी सगळे तर डॉक्युमेंट्स जे आमचे मुखार पावल्यात तेजेर दिसता की हो एक आफ्टर थॉट एक वेगळो विचार येयलो मुनकार एक्ट थंय आसा त्या मुनकार एक्टाचो कसो मिसयूज करप आनी तो मिसयूज जर गोंयचो मुख्यमंत्री करता जाल्यार एक वायट घडणूक. सो हातून मुख्यमंत्र्याचो हात आसा काय कितें की सरकारीक तिजोरीचो पयशे आडोवपाचे आनी ते कमी करपाचे. कारण त्याच जमनीची जर सेल डीड जाल्ली जाल्यार गव्हर्मेंटाक कितलोसोच रेव्हेन्यू येता आशिल्लो बिकॉज इफ इट इज अ डील डायरेक्टली. कारण 1 वर्साचो भुरगो मुनकार जावपाकूच शकना. सो दीस शोज दॅट इज अ कंप्लीट मिसयूज ऑफ मुनकारियल एक्ट. सरकारच्या प्रत्येक कामाचेर आमी लक्ष दवरून आसात आनी जशे जशे फुडें आनीक येतले तशे तशे ते घेवन आमी तुमचे कडेन येतले. आमचो हेतू इतलोच आसा की बारीकान बारीक मनशाक न्याय मेळपाक सरकारान खरेंच कितें तरी करचें आनी त्याच बरोबर गोवा लुटपाची कामां करची इतलीच हांव रिक्वेस्ट करता. म्हादयचेर आमी तुमकां लोकांक पिशी करपाक दिवचे ना. हें आंदोलन आमी आनी उग्र करतले, आमी आनी चालू दवरतले. जशें आमी एनावन्स केलां पयर प्रायम मिनिस्टर आमी लेटर धाडलां गव्हर्नरा कडल्यान. आमी डायरेक्ट 15 तारखेक दिल्ली वयतले आनी दिल्ली आमी ऑलरेडी एप्लिकेशन दिल्लें आसा जंतर मंतराचेर.